देवा मुखार उबो रावच्याक आमचे मोदल्या फावो कोणाक फावो नासतना फुक्या मोगान देवान आमकां एकठांय केल्या फावो नासतना फुक्या मोगान देवान आमकां एकठांय केल्या ताचे उदोर कानार पडो जाल्यार जिवो कोण उचुरो कशांका जिवी कोच्या आयज देव आमचो उलोयतलो कशांका जिवी कोच्या आयज देव आमचो उलोयतलो ताच्या जेवणांत घेवच्याक वांटो कोणे आमकां मारलो उलो आपल्या भुरग्यांक स्वर्गा वेलो मोगाळ बापूय वांटा उंडो आपल्या भुरग्यांक स्वर्गा वेलो मोगाळ बापूय वांटा उंडो इतल्या मोगाक जबाब कसलो येदो उपकार कसो मारचो मिसान वांटो घेतल्या उपरांत जिवी सगळे साऱ्या मोगान मिसान वांटो घेतल्या उपरांत जिवी सगळे साऱ्या मोगान देवा मुखार उबो रावच्याक आमचे मोदल्याक फावो कोणाक सर्व सृश्टीचो देव देवाचो एकलोच पूत जेजू आमचे मदें आसा देवा मुखार उबो रावच्याक आमचे मोदल्या फावो कोणाक ताणेंच आमकां सगल्यांक रोचल्यांत तोच आमकां सगल्यांक सांबाळटा तोच आमकां सगल्यांक चलयता जाल्यार ह्या देवा मुखार उबो रावंक आमकां फावो कोणाक देव आमचे सवें दर दिसाक आसा देव आमचे सवें दर दिसाक आमकां आयकता आमकां सांबाळटा आनी आमकां चलयता हो देव आमचे मुखार आसा जाल्यार ह्या देवाक आमी नमस्कार करूंक फावो हो देव ह्या वेळार आमचे मदें येता आमकां सगल्यांक आपल्याची भुरगीं करूंक होच देव ह्या वेळार आमचे सवें उलोवंक सोदता ह्या देवाच्या रुपान ह्या उंड्याच्या रुपान आसलेले जेजूक आमी किरीत भाशेन जेजू आमच्या सांगाताक आसा देखून सगळे खालतिकायेन सगळ्या बोडान सगळे विनम्र काळजान नमस्कार आनी पोरणी पाठ आमी करुया. Let us bow our heads in adoration to the Master who is there before us, waiting for us. We are His creatures. In all humility, let's adore Him and thank Him for this beautiful moment that He has given us. Let's bow our heads. आमची तोकल्यो बागून त्याच सर्वेस्पराक नमस्कार करूया. नमस्कार तुका करता मोग आमचो तुका दिता. नमस्कार तुका करता
मोगामचो तुका दिता. नमस्कार आनी पोरणी पाठ ताका करतना जेजू म्हणटा आपल्या सांगाता जेवणाक यात. कम एंड डायन विथ मी. काय बरी जेजूची उतरां. यात आनी बसात. तुमी तोकल्यात म्हजेशी यात. तुमी उस्क्या कोंतीनी आसात म्हजेशी यात. तुमी बारान चेपल्यांत म्हजेशी यात. तुमी उचांबोड जाल्यात म्हजेशी यात. तुमी देवा सोशिनी कोश्टोवन निराशी जाल्यात म्हजेशी यात. ह्या सोम्याक आनी ह्या सोम्याशी येवंक केदें व्हडलें बाग आमकां. जेजूच्या जेवणाक बसूंक तो आमकां आमंत्रण करता. व्हड देणें आमकां, व्हड बाग आमकां, व्हड आमचें नशीब त्या देवान आमकां रुचली. तोच आमच्या सांगाता जेवणाक बसूंक सोदता. नमस्कार तुका करता, मोग आमचो तुका दिता. नमस्कार तुका करता, मोग आमचो तुका दिता. दोनी आमचे मदें आसा. ताका नमस्कार करता आसतना आमचे सांगाता तो रावतलो. हें एक वर आमचे सांगाता वेळ सारूंक तो आमची प्रश्न, आमचे आटे विटे, आमचे उस्के, आमकां जें कितें भोगता जिवितान तें आयकूंक तो हांगा आयला. दिनवास तुका जेजू. ह्या वेळार आमचे सांगाताक तूं आसाय देखून. फावो नासतना आमकां तूं ह्या उंड्या रुपान आजी जाताय. ह्या भू पवीस साक्रामेंतान तूं आसाय जेजू. सगळे आमचे जिणेंत जायते फावटी तुका विसरता. पूण तूं म्हणटा बारान चेपलेल्यानो, कोश दोग सोंसतेल्यानो म्हजेशी यात आनी हांव तुमकां समाधान करतलो. तुज्या येण्याक ओदीक आमी ओदीक हे तुजें येणें आमच्या मदें भोगूंक तूं आमच्या सांगाताक वेळ सारूंक सोदताय. थोडोच वेळ जेजूक आमी पळोवया. ताका रूप रूप पळोवन ताचें आसनें भोगूंक आमी वावरुया. जेजू आमकां पळयता, आमी ताका पळोवया. आमच्या जिवितान घडीक जायते वायट आसा. आमच्या जिवितान जायती उत्सांबडाय आसा. जिविताचे प्रश्न ताका सांगुया. ही उत्सांबडाय ताका भेटोवया. आमकां वायट कितें येता तें ताका ओडपण करुया. आमी निराशी जाल्याव, प्रश्नांक सांपडल्याव, दुखांत आसाव, पिडेंत आसाव, जेजूक आमी दिवया.
म्हज्या मोगडा बापा म्हज्या मोगडा बापा म्हज्या मोगडा बापा म्हज्या मोगडा म्हजें जिवीत तुज्या हातान सुटा तुका मानता तितलेंच कर म्हूण मागता कितें कशी तुजो उपकार मानता सगल्याक तो याद सगळेच मोगान घेता बापा म्हज्या मोगडा बापा म्हज्या मोगडा बापा म्हज्या मोगडा बापा म्हज्या मोगडा तुजीच खुशी जावं दी मोचे सोबे सोमेस मुशा सगल्या रोसना सोबे इतल्यान सुखी दादोस काडीस मोचे तुजे लागीं आनीक मागचें कितें बापा म्हज्या मोगडा 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 तुजो पूत आमकां आपणाशी आपयता जेजूशी जेवणाक येयात कम एंड डायन विथ द लॉर्ड आमी ह्याच सोमयासोशी जेवणाक अदीक आनी अदीक बसूंक लेट अस कम एंड डायन विथ जीसस जेजू सांगता आमी नास्त्याक येयात अशें जेजू आमकां म्हणटा येयात आनी बसात तुमी म्हजे पावणे तुमी म्हजे सांगाती तुमी म्हजे शीस भिवू नाकात तुमच्या जिवितान अडचण्यो आसात त्यो तुमच्या जिवितान खुशालकाय आसा त्यो तुमच्या जिवितान येतेले प्रश्न सगळे म्हजेशी हाडात आनी हांव तुमकां समाधान दितलो जेजू सोशी ताच्या सांगाताक आसूंक ह्या वेळार आमी आयल्या सोम्या घे आमचे प्रश्न आमच्यो अडचण्यो तुका भेटयता सोम्या आमकां जातेले आटे बिटे तुका सांगूंक आमी सोदता आमी दिसपट्टी सायबा हांगा तुवें वयर सकला जाता जिवितान आमकां निराशीपण येता सायबा जिवितान आमकां आडकुडी येतात जिवितान आमकां प्रश्न येतात आमच्या जिवितान पिडा आसा सायबा आमी पिडेक सांपडल्या आमच्या जिवितान सायबा खुशालकाय ना आमकां आमी दुखी आसा आमच्या जिवितान एकसूरपण सायबा आसा आमकां तुजो सांगात दी सायबा आमच्या जिवितान सायबा टेन्शनां आसात वावराची आमची कामां जायनात आमचो वाव धंदो सगळोच बिगडोवन गेलो सायबा तुका सायबा तो भेटयता तूं सायबा तो मानून घे आसरो दी देवा लिपोय म्हाका घालून तुज्या पाकट्या सावडे आसरो दी देवा
लिपोय म्हाका घालून तुज्या पाक्यान सावळी. वय सायबा, तुजो आसरो आमकां दी. लिपोय आमकां घालून तुजे पाकटीन सावळीन. तुज्या सांगाताक बसूंक बाग आमकां दिताय तूं. कम एंड डायन विथ यू म्हणटा. ही तुजी उतरां आमकां समाधान करतात, आमच्या जिवितान शांती आमकां दितात. Revelations chapter 3 verse 20. Behold, I stand at the door and knock. If anyone hears my voice and opens the door, I will come into him and dine with him, and he with me. Jesus stands outside the door of our heart and knocks. He does that before we are saved. But most of us fail to hear his voice. We hear many other voices and open the door of our hearts for everything except Jesus. But Jesus only enters and dines with those who hear his voice and open the door. However, Jesus does not only stand at our heart's door and knock before we are saved. We can say that whenever we are tempted, every time we have to make a choice between good or bad, and at that time, Jesus stands at the door and knocks. And the question is, which voice do we listen to? When we hear Jesus' voice, whenever we are tempted, and we open our heart's door for Jesus, then he will come into us and dine with us and be with him. When we dine with him, it is like breaking the bread with him, and the bread is God's word. He will open the scriptures for us. He gives us revelation in his word. By making the word living for us, he fills us with joy and comfort. This is something completely different than listening to the voice of temptation and opening the door to one's evil desires. And the result of that will only be sorrow in our heart. May God give us grace that we always hear Jesus' voice when he knocks on our door, and that we open the door to him so that he can come in, and dine with us, and we with him. Huh?
जेजूसांक आतां नास्त्याक येयात. Come and dine with Jesus. बो मोगाळ जेजू, तुजी दारां आमकां सदांच उक्ती. पूण जायते फावटी जिविताचे आडकोडेन आमी तुज्या दारार मानना. जायते फावटी आमी चिंता मनीस व्हड आनी सगल्या मनशा कडेनच जाता म्हूण. पूण आमी चुकता जेजू. आमकां सोजमना. आमच्या जिविताचो रोसणार तूंच. आमच्या जिविताचो पोसणार तूंच. बो मोगाळ जेजू, आयज जायतीं जाणां आपल्या कामाचो भार आपल्या माथ्यार घेवन आसात. कितें करचें, कशें करचें, केन्ना करचें हें आमकां समजना. आनी हाकाच लागून आमच्या जिवितांत शांती ना. आनी जेन्ना आमच्या जिवितांत शांती आसना तेन्ना आमचें मन चलना. तेन्ना आमी बेश्टीच रागार जातात. तेन्ना आमकां कितें करूंशें दिसना. तेन्ना आमकां कोणा कडेन उलोवंकशें दिसना. सगळींच आबूज आमी जाता जेजू. आनी हे वक्तार तुजो हो ताडो आमकां आयकोशी तूं कर. Come and dine with me. दिसाची एक गोडी तुजे बराबर सारूंक, तुजे कडेन उलोवंक, तुका आमचे प्रश्न विचारूंक. दीस गोडे बरो गेलो जाल्यार तुका दिनवासूंक. आनी हांव जाणो तुजे बरोबर सारलोलो वेळ म्हाका शांती दितलो. तुजे बरोबर उलयलेली उतरां म्हाका शांती दितली. आनी हीच शांती आनी हीच बेसांवां आम्हा सगल्याचेर हांव मागतां जेजू. Asrodi Deva Lipoi maka galon tuja pakya sauri. Asrodi Deva Lipoi maka galon tuja pakya sauri. जेजू आमचो बरवसो, ताचेरूच आमी पातयेता. दुस्मान आमकां वेळो घालता तेन्ना तोच आमकां वाटायता. आपल्या आसऱ्यान तो आमकां भरता. जेन्ना आमचें जिवीत वादळ मोडाक सांपडटा, आमचें व्हडें लारांचेर आडवें तिडवें लारां मारून सगळें चालता दोलता, तो जेजू आमकां परतून एकदां आसरो दिवंक येता.
ताच्यांत आमी शांत जाता. तो आमकां पावता, तो सांबाळटा, आपल्या पाकट्यांत आमकां दवरता. कितले सुभाग्य आमी. सौम्या, तुज्या पाकट्यांत आमकां रावूंक दी. प्रश्नांक सांपडटा तेन्ना निराशीपणान जिवीत आमचें वेता तेन्ना आमचे ओडे वादळ मोडाक सांपडटा तेन्ना बुडटा दिसता तेन्ना प्रश्नांनी रेवडलेले आसा तेन्ना आमी सायबाद पिडेक सांपडटा आमचे आलावाल जातात तेन्ना आमकां आमचे लागीं दुडू ना तेन्ना गरीबसाण आमकां खाता तेन्ना लोक आमकां किकोंत करता तेन्ना दुसरो आमचेर गाराणें घालून वायट उतरां उलयता तेन्ना शेजारी आमकां गाडयो मारता तेन्ना तुज्या आश्रयान आमकां बसूं तुजे सोशियोंक आमकां बसून बाग फावो कर सोम्या आनी तुजो आसरो परतून आमकां दिसो. आसरो दी देवा लिपोय म्हाका घालून तुज्या पाकट्यां सावळी. आसरो दी देवा लिपोय म्हाका घालून तुज्या पाकट्यां सावळी. तूच म्हजो बोरमासो तुजेरूच पातेता दुस्मान वेळो घालता तेन्ना वाटाय म्हाका तारोका. आसरो दी देवा लिपोय म्हाका घालून तुज्या पाकट्यां सावळी. आसरो दी देवा लिपोय म्हाका घालून तुज्या पाकट्यां सावळी. तीर म्हाका तुजेर विस्वास जोरी चलता काडूका. निर्मिनाका मोसो विधवा आयल्यार मोजेर आका. आसरो दी देवा लिपोय म्हाका घालून तुज्या पाकट्यां सावळी. आसरो दी देवा लिपोय म्हाका घालून तुज्या पाकट्यां सावळी. हे वेळार त्याच देवाचें उतर आमी आयकुया. कित्याक देवाचें उतर आमकां कितें तरी सांगता. हें देवाचें उतर आमकां जागयता. तो चितान आतां आमी आयकुया. A man with dropsy. On one occasion, when Jesus was going to the house of a leader of the Pharisees to eat a meal on the Sabbath, they were watching him closely. Just then, in front of him, there was a man who had dropsy. And Jesus asked the lawyers and Pharisees, "Is it lawful to cure people on the Sabbath or not?" But they were silent. So Jesus took him and healed him and sent him away. Then he said to them, "If one of you has a child or an ox that has fallen into a well, will you not immediately pull it out on a Sabbath day?"
and they could not reply to this. तुमचो भुरगो, तुमचो पाडो जर बांयत पडलो जाल्यार तुमी ताका काडूंक वेचिनात. बरो आमचो गुवडी. जेजू सोनवार पाडटा व तोडटा हाचे विशीं फारिसेव आनी धर्मशास्त्री ताका पागेरान घालूंक सोदतात, ताका धरूंक सोदतात, कित्याक जेजू सोनवार मोडटा. तांणी सोनवाराक देव केल्लो न्हय, देवान दिल्लो सोनवार पाळटले अशें तांच्या मनांत आसलें. जेजू सोनवाराचो धनी म्हूण दाखयता. नायकूट जाल्लो मनीस ड्रॉप्सी सगलो चालतालो धोलतालो, उबो रावंक जायनासलो सारको. पडटा दिसतालें ताका. परतून परतून कितें जातालें जिवाक ताच्या. जेजू सोशी येता. जेजूक ताची दया दिसता. पूण तो सोनवार, हे सोनवारा दिसाक तुज्यान करूंक जायना, कित्याक फारिसेवान धर्मशास्त्री म्हणटात देवान विसव घेतला, करिनाकाय. पूण देवाचो मोग आनी काकलूत ही दाखोवंक जेजू फुडें सरता. देवाच्या मोगाक आनी देवाचे काकलुतीक सोनवार लागना. जेजू बरो गुवडी. ह्या बऱ्या गुवड्यान आपल्या शेळयांचो उदीक मोग करूंक गरज. ह्या बऱ्या गुवड्यान आपल्या शेळयांचो परामोस करूंक उदीक गरज. हाका लागून तो तांचो हुस्को धरता. हुस्क्यान तांची शीतो घेता आनी शेळयो आपल्या धोनयाक वळखता. जेजू मोगाळा, म्हज्या जिवितान अशेंच जालां. जायते फावटी कुडीक आसलेल्या वस्तूक हांव चिकटून रावलो. नेम आनी कायदे हे गूढ सांबाळचे, दुसऱ्यो हेर वस्तू गेल्यो धब्यान अशें हांवें चिंतलां. उदार काळजाचो, उदार मनाचो जावंक तूं आपयताय म्हाका. तांची बेसार माय हांवें केल्या. दुसऱ्याची सेवा चाकरी करूंक तूं म्हाका उलो मारता, ती हांवें सोडून दिल्या. म्हज्या कुटुंबान बरें उतर दिवंक, बरे भाशेन आसत्या तोंडान माये मोगान तांचो हुस्को धरूंक तूं म्हाका शिकयताय. तेवूय हांवें सोडून दिला से. म्हज्या बाबा भयणांक ल्हानांतल्या ल्हानांक मानान लेखूंक हांवें तांकां किकूंत केल्या. तूं बरो गुवडी. तुजेशी आमकां आपयताय. काय बरें म्हाका आमंत्रण तूं दिताय. यो आनी बॉस. कायदे नेम पाडूकूच उरो नाकाय. देवाचो मोग आनी देवाची काकलूत अणभव. देव तुका काकलुतीन पडूंक सोदता. तुंय दुसऱ्याक काकलूत दाखय. देव तुका मोग दिता. दुसऱ्यांक तुजो मोग दी. दुसऱ्या सवें दोयाळ जाय. जेजू बोऱ्या गोड्या, जेजू स्वादीक बोऱ्या, स्वर्गीतान तूं देवलो सोडूंक म्हाका आयलो. पोळे हांव
तुजेताय बोल म्हाका पयसोरूंक सोदनाका पडे हांव क्लिशेरी तुका चुकोन गेली तुजेताय बोल म्हाका पयसोरूंक सोदनाका थोडो वेळ उगी रावन जेसूक आमी पळोवया नदर ताचेर घालुया कितें तरी आमकां सांगता ओगेपणान आयकुया जेजू गुडीक हांवूच ती शिडी ताका चुकोवन गेली आमकां ताची गरज जशें सुके जमनीक उदक जाय ते भाशेन जेजू सोबी आमी आयल्या जाल्यार आमकां तो जेवणाक बसूंक सांगता Come, let us dine with Jesus. The Master is waiting. Are we ready? Are we ready to say yes to Him? Are we prepared? Do we have that right to say, Lord, I am worthy? Or are we not worthy even to sit with the Lord? Let us have a look at ourselves. Let's think where we are proceeding. Jesus has a table spread where the saints of God are spread. He invites His chosen people come in time. With His manna He gives us fare and supplies of every need. With His sweet sweet Jesus all the time. Come and dine, the Master's called it, come and dine. You may visit Jesus' table all the time. He who fed the multitude, turned the water into wine, to the hungry calling now, come and dine. Come and dine, the Master's calling, come and dine. You may face the Jesus' table all the time.
turn the water into wine. To the hungry call it now, come and dine. To the hungry call it now, come and dine. Come and dine. The Master is calling. He fed the multitude. To the hungry he called. He has a table spread for us. To the multitude he calls. He's calling you and me. Let's join him, because he will feed us. He will nourish us. And he's the one who will take us to the Father. Jesus has a table spread where the saints of God are fed. He invites the chosen people, come and dine. With his manna he will feed and supplies a every need. Oh, 'twas sweet to sup with Jesus all the time. Come and dine, the Master's call it, come and dine. He will feed the heart all the time. He who fed the multitude turned the water into wine. To the hungry call it now, come and dine. Come and dine, the Master's call it, come and dine. You may feast at Jesus' table all the time. He who fed the multitude turned the water into wine. To the hungry call it now, come and dine. जेजू, तुझे सांगताक आमी वेळ जालो. ह्या वेळा खातीर आमी तुका आर्गां दितना तुजें बेसांव घेवंक आमी तयार जाता. आमकां सायबा तुजे कृपेन बोल. तुज्या आसऱ्या काल सायबा आमकां दवर. उदीक आनी उदीक फावो तशें पुर्ते आमी जावं. तुज्या बेसांवांनी आमकां बोर सायबा. तुजो आसरो आमकां दी. फावो न्हय आसतना सायबा तूं आमकां तुज्या देण्यांनी भरताय देखो. तुका आमचें दिनवास. आर्गां तुका दिनवास दिता हांव तुका जेजू. हो वेळ तुवें आमकां दिलो देखून तुज्या देण्यांनी आमकां सगळें फावो जातलें. उदीक सायबा आमची पातकी जिवीत सोडून दिवन तुकाच सायबा आमी चिकटून रावंक तुज्या आसऱ्या काल आमकां दवर. आनी सदांच बेसांवांनी आमकां बोर. तुजी कृपा आमकां दी सायबा. तुजी बोरेपणां कुशीनी आलतेल्या तुजो निर्मळ कसो म्हूण मेजल्या. तुझी मोदवी मोयमा कुशे पळयतल्या. तुझे उपकार दोन्या कुशे बागुयतल्या. Surgani संसार तुझी नौला Surgani सूर्य
수아라치 못야 다수라가니 Tuhan maka rusna Sasna cha sasna Đại đạo tu chi mỗi ngày Tu chi bore bona Cô chi ni arteria Tu cho mi mo Cô so misteria Tu chi pu tui đôi mà Cô chi bỏ lối teria Tu treo catonia Cô che ba cruz teria Wow, tu so lo Amka ocha paso Dan monan amcha Chit kung sai na itlo Tu cha chi na so Tao ke hu no so Tu seva amcha Soda kalu tolo Tu chi bore pona Kushi hiya teria Tu zo po mi mo Ko so mon teria Tu chi po tui moi ma Kushi po roi Tu treu calonia Cô che barut